सांगपाक सोदता हांव हें मल्लिकार्जुन विद्यालय जें आसा तें काणकोण तालुक्याचें सेंटर म्हणजे पयलींची जी संस्था आसा तें थ्रू प्रोमोटर टू इन्स्टिट्यूशन एज्युकेशन म्हळ्यार शिक्षण काणकोणचें शिक्षणाचें हें सेंटर प्रमोटर म्हळ्यार प्रमोट करपाचें वचूंक शकतो आनी त्यामुळे काणकोणचें सगळें शिक्षणाचें सेंटर हें मल्लिकार्जुन हायस्कूल आणि त्या मल्लिकार्जुनाच्या हायस्कुलांत त्या आवारांत आमी आसा खूब प्रगती जाला खूब डेव्हलपमेंट जाला हांव अशें म्हणटा इंडिये म्हणटा हांव सगळ्यां श्रीमंत जर कितें आसत IPL पळयतात कोट्यांचो टर्नओवर चलता अशी जर संस्था आसत तर ही संस्थेचे पदाधिकारी हांगसरले बाब रोहन बाब शेंबा की पूण एक पळयता की शेंबा बाब सदां म्हाका सांगता खंत सांगता की आमची काणकोणा आपूण ग्रावंड करपाक सामको धडपडटा पूण जमीन ना आनी सगळ्यांनी ती मान्य की जमीन नासतना आमकां काणकोणाक जाय तसलो ग्रावंड जायना तरी पूण पळोवया की आमचे सगळे जे वेल विचारार बरे आसा तेंचे फाटीं मेळटा काय ती ग्रावंडार करपाक गोवा क्रिकेट असोसिएशनान हो काणकोण भागात मल्लिकार्जुनाच्या प्रस्थानात जो कार्यक्रम आयोजित केला किट डिस्ट्रिब्युशनाचो त्याच्या खातीर पयलीं सुवातेर गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे अभिनंदन करता कारण आज मुख्यमंत्र्यान आपलो सगळो वाडदिवसाचो कार्यक्रम रद्द केल्लो आसा आनी सेवा एक काम करप म्हळ्यार सेवा कार्य खंयच बंद केलें ना कारण आमचे फ्रूट डिस्ट्रिब्युशन आसतलें मागीर आमचे ओल्ड एज लोकांक मेळपाचें आसतलें अनेक कार्यक्रम चालू आसतले सगळे आमकां गांवच्या भुरग्यां कडेन चड मेळटा म्हणूनच GCAन आज हो कार्यक्रम घेतला किट्स डिस्ट्रिब्युशन करपाचो आणि किट डिस्ट्रिब्युशन करता आसतना क्लबाक डिस्ट्रिब्युट करता आसतना ताणें दाखोवन दिला की आमचे कडेन आज GCAचो सेक्रेटरी आनी BCCIचो जॉयंट सेक्रेटरी गोंयचो यंग आसा तुम्ही जर भुरग्यांनी ह्या किटाचो बरो वापर करीत म्हळ्यार क्रिकेट क्लबांनी जाल्यार तुमी IPLाक न्ही जर इंडियन टिमीक सुद्दां खेळपाक शकतले कारण आमकां एक्सेस आसा तो विचार केलो कित्याक खेलो इंडिया फिट इंडिया ह्या तेगे स्लोगनाक आमी हे दिवपा लागून हो आमी कार्यक्रम क्रिकेटीचो हे करून किट डिस्ट्रिब्युशनाचो प्रोग्राम दवरला आनी आमी हो किट डिस्ट्रिब्युशन प्रोग्राम आख्ख्या गोंयभर करपाचो ठरयला आमी काम करताय आमी जेन्ना खंयच्या पदाचेर आसता त्या पदाचो खूब उपयोग करपा जाय आनी त्या पदाचेर आमी फायदो लोकां खातीर पावोवपा जाय तेन्नाच त्या पदाक व्हॅल्यू आसा नाजाल्यार फकत खुर्ची दाखोवपा लागून कोणीच तें पद भोगची न्हू खंयचेंय पद भोगची न्हू हे म्हाजें मत म्हाका ह्या मताचो हांव आसा तेन्ना त्याच उद्देशान आमच्या पयलीं आमी डिसिजन घेतलें की आमी गोंयभर ह्या वाटेर जवळ जवळ 400 स्कुलां आसात 400 स्कुलांक वाडटले पूण आमचें कितें आसलें एक सीएमा बर्थडे निमित्यान व्हडलें फंक्शन आसा थंय म्हणून आमी सगळें करपाचें जालें पूण सीएमान काल डिक्लेअर केला की काश्मीरात एक लागून आपूण बर्थडे तितलो सेलिब्रेट करपा आला म्हणून आमी बी थोडक्या प्रमाणे करपाचो हे केला की सेवा कार्यक्रम क्रिकेट बी सेवा हितूंतल्यान येता म्हणून आमी हो कार्यक्रम केल्लो आसा तेन्ना ह्या किट वेगाचो आमकां तुमी सगळ्यांनी फायदो घेवचो पूण हांव एक मागता तुमचे कडेन किट बॅग व्हरून फकत शोपीस म्हूण दवरची न्हू हे किट बॅग व्हरून तेजो फायदो करून घेवचा आनी टीचर जे आसा तांकां हांव रिक्वेस्ट करता आयज गोवा क्रिकेट असोसिएशनान घडोवन हाडिल्ल्या ह्या किट वितरण सुवाळ्याक ह्या एक बरे निमतान हो प्रोग्राम आयज घडोवन हाडला आनी हांव संपूर्ण गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे मॅनेजिंग कमिटीचे हांव अभिनंदन करता कारण आयज गोंय राज्याचे धडाडीचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेचो आयज वाडदीन आसा काही कारणाक लागून सांगपाचें म्हळ्यार पहलगाम जो अत्यंत वायट असो जो एटॅक जालो जो ट्युरिस्टांचेर जो प्राणघातक हल्लो जालो तेचो निशेध म्हणून आयज मुख्यमंत्र्यान जे आपलो बर्थडे साजरो वाडदिवस साजरो करपाचो आशिल्लो तो खंय तरी कॅन्सल केलो रद्द केलो पूण सेवा कार्य कारण प्रत्येक राजकारण्याची एक आसता की लोकां खातीर सेवा करपाची तेंचे ध्येय आसता आनी तेंचो एकमेव उद्देश आसता की लोकांची सेवा करपाची आनी फाटली कितलीशींच वर्सां जाली आमी आमचे मानाधीन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक पळयता लोकां खातीर झडटना पळयता तुमी काणकोणच्या लोकांनी पळयला आसतलो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप जाला ना तुमचे रवींद्र भवन जावं मनोहर पर्रीकर बायपास जावं ना बाकीचे हेर गोश्टी ज्यो प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा अंडर हांगा काणकोणा वाठारांत जाल्या आनी ही जी कामां करता आसतना तेणी कांयच खूब कमतरता अशी दाखोवना पूण आयज खंय तरी त्या इन्सिडेंटाक लागून आयज आमी बऱ्या मोठ्या उत्साहान तेजो वाडदिवस साजरो करपाक शकले ना पूण सेवा कार्य म्हणून जे गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे सेक्रेटरी जावं बाकीचे पदाधिकारी जावं तेंच्यांनी
जे ठरयल्लें की आमी प्रत्येक स्कुलाक काणकोणच्या स्कुलाक आनी आयज जशें आमी विचार केला की गोंयभरच्या स्कुलाक जे आमचे टुर्नामेंट पार्टिसिपेट जाता आनी बाकीचे क्लब्स आमचे जे एफिलिएटेड क्लब्स आसा तांकां सगळ्याक किट जे क्रिकेट किट आसा ते आमी वाडटले आनी तेचो तिची एक सुरवात म्हणून आयज आमी काणकोणच्यान सुरवात करता ती काणकोण ते पेडणे पर्यंत पावतली ती खंयच रावची ना कारण प्रत्येकाक ह्यो साधन सुविधा दिवप हे काम हे असोसिएशनाचें आसा ह्या बोर्डाचें आसा आनी हांव अभिनंदन करता प्रत्येक मेंबराचें कारण इतले फास्ट कारण इतले सगळे किट बॅग प्रोक्युअर करून ती परत लोकां मदीं पावप आनी आयज मुख्यमंत्र्याच्या वाडदिवसाच्या निमतान हो उपक्रम हो जो आसा तो राबोवप आनी तेजी सुरवात करप तेजे खातीर खरोखरच एक उमेद दिसता म्हाका कारण हो कार्यक्रम आमी हातीन घेतलो म्हणून बाकीचे उलोवपाक म्हणल्यार तुमी सांगला आमची क्रिकेट कमिटी आसा आमचो जॉयंट सेक्रेटरी रुपेश आसा शांबा आसा हांगा प्रत्येकाक दिसता की आपापल्या वाठारांत कितें तरी काम करचें जेन्ना सामान म्हणलें की ज्या खुर्चीचेर आपूण बसता तेन्ना आपूण लोकां खातीर कितें तरी करतलो आनी हें करपाकच जाय आनी प्रत्येक पदाधिकाऱ्याचो एक मोटो आसता की आपूण आपल्या लोकां खातीर कितें तरी करचें पूण हे सगळें करता आसतना एक गायडन्स म्हणटा तो आसता तो खूब इम्पॉर्टंट आसता आनी गायडन्स ह्या नात्यान आमचे मदीं श्री चेतन देसाय जे चेअरमॅन ऑफ मल्लिकार्जुन आनी चेतन मंजू देसाय ट्रस्ट कॉलेज आसा ताचे अध्यक्ष आसा ते अशी म्हाका खात्री आसा कारण शांबा सेक्रेटरी आसले कारणान आनी बाकीचो आमचो दुसरो काणकोणकाराच आसा दया बागी जो ट्रेजरर आसा खजिनदार आसा आनी बाकीचे आमचे सगळे जे मेन आसा ते सगळे काणकोणचेच आसा सो डबल इंजीन न्ही ट्रिपल इंजीन आसा सद्या GCN काणकोणचे सो काणकोणाक ही फॅसिलिटीज हाडपाक कोण हाडपाक शकचो ना आनी हो ग्राउंड अवश्य जातलो अशें म्हाका खूब खात्री आसा कारण ज्या पेसीन शांबा काम करता त्या पेसीन म्हाका दिसता स्टेडियम सुद्दां जालो जाल्यार तुमी कांय आश्चर्य तुमी दवरूं नाका कारण स्टेडियम जावपाची ताकद काणकोणाक जर कोणी हाडटलो जाल्यार शांबा आनी चेतन देसाय हाडपाक शकता आनी तशेंय जालें जाल्यार तुमी आश्चर्यचकीत जावं नाका आनी खंयच दृश्टी पडना सो जें कितें बरें आसा ती गोष्ट सदांच शांबान केल्ली आसा आनी शांबान बऱ्यांतले बरें हाडपाचो प्रयत्न करता ताका लागून ताणें जे किट वाटपाचे जे कार्यक्रम आज केला तो काणकोणच्यानूच सुरू करुया नॉट बिकॉज ही इज द सेक्रेटरी ऑफ गोवा क्रिकेट असोसिएशन गोवा क्रिकेट असोसिएशन सेक्रेटरी जाला म्हणजे आख्खें गोंय लागता ताका पूण ताणें पयलें काणकोणांत धरलें कित्याक आज आमच्या दोतोराचो वाडदीस आनी त्याचें औचित्य साधून ह्या बरें शुभ कामाक हांगाचे काणकोणच्यान शुभारंभ करचो अशें आमकां मॅनेजींग कमिटीक दिसलें आनी ताणें तें घडोवन हाडलें जे किट वाडटात ह्या किटाची किंमत जवळ जवळ 1 लाख रुपया आसा 1 लाख रुपया एका स्कुलाक ते स्कूल पार्टिसिपेट जाता म्हणून तांकां मेळटा आतां स्कूल ही पार्टिसिपेट जावना तांणी बी पार्टिसिपेट जावचें कित्याक प्रत्येक स्कुलाक गोंय क्रिकेट असोसिएशन 2000 रुपया पर मॅच दिता तांकां येवपाच्या वचपाचो कर तांचो घेवपाचो कर हातूंत तें जावनी म्हणून आनी क्रिकेट प्रमोट जावची म्हणून गोंय क्रिकेट असोसिएशन 2000 रुपया प्रत्येक स्कुलाक दिता त्या भायर आतां किट दिता किट जे दोन बाबान सांगलें तशें आमचे बरे प्लेयर जावचे काणकोणांत बरे प्लेयर जावचे बरे इंटरनॅशनल लेवलाचेर येवचे अशी आमची इच्छा आसा. Creating opportunities and building dreams from cricketing stars. And behind this, a special shout out to Mr. Shamba Molu Naik Desai. You have just hit a match-winning century with your appointment as the secretary of the board. May every decision be a well-timed, covered right and
Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.